कर्नाटकाचे इलेक्शन जाय म्हणसर गोंयांत तो मुवमेंट पेटिल्लो नाका म्हणून एक बी टीमी घालून अवेरनेस कॅम्पेन आतां जेन्ना सगळें उदक बी डायवर्ट जातकच अवेरनेसाच्यो खबऱ्यो आतां घेवन कोण तरी फुडें सरले हाजेर तुमकां सगळ्यांक कळटलें की सरकाराक गोंयकार इल्ले नाका उदकाक आमी पादेशीर करतले पूण गोंयची जनता उठची ना आमी ओपिनियन पोल ओपिनियन पोल म्हळ्यार कितें गोंयची अस्मिताय तेन्ना राखली गोंय मर्ज जावंक दिलें ना कित्याक जावंक दिलें ना जर आमकां उदकाक पादेशीर करून मारपाचें आशिल्लें मर्ज जाल्यार बरें आशिल्लें मरे सो हें दाखोवन हो सेकंड ओपिनियन पोल असो आमकां दिसता आनी ताचे खातीर आमी सगळे एक जाल्यात आनी आमी क्लियरली सांगूंक सोदतात की सगळे जातीचे सगळे धर्माचे सगळे एज ग्रुपाचे आनी सगळे स्टेक होल्डर म्हळ्यार इंडस्ट्री स्टेक होल्डर एग्रीकल्चर टुरिजम स्टेक होल्डर जांचो धंदो काबार जातलो आनी सगळ्यांनी एक जावन त्या दिसा आपलो सपोर्ट दाखोवपाची गरज आसा हो म्हादय मुवमेंट सुरवात जाता कोंकणी जेन्ना मुवमेंट सुरवात जाली तेन्ना अशेंच जाल्लें एक एसेंब्लीन ते प्रायवेट मेंबर रिजोल्युशन पास करून कोंकणी जावंक ना कोंकणी जावपाक रस्त्यार येवचें पडलें आनी खूब जाण हांगा कुठो आसात विजय फिलीप आहा हांव आहा आमी सगळे कोंकणी मुवमेंटांतल्यान भायर आयिल्ले म्हणून सो हे जे कोण उलयतात पळय की म्हादय म्हळ्यार कितें तें अजून लोकांक खबर ना कितें खबर ना सगळ्यांक खबर आहा पूण गोंयकार मातसो सुशेगाद आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाक दिसता की उदकाक पसून पादेशीर करून मारले जाल्यार पसून गोंयकार उठचे ना हे वी हॅव टू प्रूव देम रॉंग आनी हाजे खातीर ही मिटींग जावपाची गरज आहा आनी त्याच दिसा जावंक जाय आनी त्याच दिसा जावन हो दुसरो ओपिनियन पोल सुरवात जावपाक जाय हो मुवमेंट सुरवात जावपाक जाय ह्या मुवमेंटाक आमचो पूर्ण पाठिंबो आसतलो हें सांगपाक आमी येतले बाब विजयान सांगले तशें 16 तारखेक जे सेफ म्हादय सेफ गोवा म्हणून तो एक अम्ब्रेला प्लॅटफॉर्म जातून सगळे NGOज आनी जे म्हादयक लागून जाणी लढो लढलो बाब आमचे महेश मांबरे आसतलो रुक्मिकांत शिरोडकर प्रज्वल सागरदांडे बाकीचे आमचे NGOज हे सगळे एकठांय येवन एक नॉन पॉलिटिकल मुवमेंट आनी हो प्लॅन केल्लो 16 तारखेक पूण दुर्दैवाची गोष्ट म्हणल्यार तांणी सांगलें की 16 तारखेक जे परमिशनाक तांणी घातिल्ले सांखळे ते ह्या सरकारान खंय तरी गोंयकाराचो आवाज दामपाक प्रयत्न केलो आनी म्हाका आतां खूब खुशी आहा की तांणी सांखळेनूच एक प्रायवेट जाग्याचेर दुसरें परमिशन घेतलां 2 जानेवारीक काँग्रेस पक्षान रेजोल्युशन घेतिल्लें की असो कितें मुवमेंट आसा ताका काँग्रेस पक्ष म्हणून पाठिंबो दितलो आज आमी सगळे पक्षाचे प्रेसिडेंट आज हांगा आसात म्हाका दिसता हो पॉलिटिकल मुवमेंट सोडून हो एक गोंयकाराचो इशू आहा म्हाका दिसता म्हादयचें उदक समज जर फाल्यां बंद जालें जाल्यार गोंयकार सफर जातलो आनी ताका लागून आमी आज सगळे हांगा एकठांय आयल्यात सगळ्या गोंयकारांक उलो मारता की 16 तारखेक सांखळेक बिर्डी आमोणा ब्रिजा कडेन 4 वरांचेर थंय एकठांय येवचें आनी म्हादय जशें तांणी सांगलें की ऑलरेडी ह्या मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें आसा की ऑलरेडी डायवर्ट जाल्या सो ताजो मुवमेंट पयलो 16 तारखेक ओपिनियन पोल दिसाक जाता सगळ्या कडेन मागता गोंयकारा कडेन की तुवें मोठ्या संख्येन तुमी येवची देव बरें अचानक सरकाराक जाग येता आनी एक 10-12 जाणांक घेवन आमचो चीफ मिनिस्टर अमित शाह वचून मेळटा आनी आमकां म्हायती मेळ्ळ्या प्रमाणे तांकां तो सांगता की गोंयकार सुस्त ते आंदोलन करपाचें ना खावन पिवन मस्त म्हणून आमी पेज जेवन जगत पूण हो जो लढो जो आसा तो लढो सोडपाचो ना आमी स्वता जेन्ना आम आदमी पार्टी केपें जेन्ना आमी कणकुंबी किंवा त्या जाग्याचेर गेले तेन्ना आमी कांय गजाली पळयल्यो त्यो पळोवन दुख्ख दिसता की आमचो सरकार कांयच करपाक शकना आमची आवय आमची म्हादय तांणी कर्नाटक सरकाराक विकली तेन्ना प्रत्येक राजकीय पक्षान जेन्ना उलो दिलो की आमी सगळे एकठांय येवपा जाय कोणीच ना म्हणलें ना आमी आज जे हांगा बसल्या आज आमी पार्टी प्रेसिडेंट आमकां म्हणपाक शकना आमी गोंयकार म्हणून बसल्या जे गोंयकार फुडें सरल्या त्या गोंयकारा बरोबर आमी एकठांय जाल्या आनी 16 तारखेक जो ओरिजिनल जागो आशिल्लो त्या जाग्याचेर सभा जावची न्ही म्हणून सरकारान आटोपाट प्रयत्न केलो आनी तो म्हाका दिसता सगळ्यांच्या जॉयंट एफर्टान
व्हॉलेंटियर्स NGO सगळ्यांचं जॉईंट एफर्टान तो सगळ्या गोंयकारांनी हाडून काडलो. आतां 16 तारखेक वेळ आयिल्लो आसा की प्रत्येक गोंयकार जाका गोंय वाचोवपाक जाय, जाका आपली आवय म्हादय वाचोवपाक जाय, तांणी भायर सरपाक जाय, मोठ्या संख्येन भायर सरपाक जाय. आनी सोमार दीस 16 तारखेक 4 वरां विर्डी आमोण्या रस्त्याचेर येवपाक जाय. आमी सगळे थंय आसतलेच. आमचे बरोबर आमचे लोकय आसतले, आमचे घरकार आसतले, आमचे घरचे गांवकार आसतले. आनी गोंयच्या प्रत्येक काण्या कोपऱ्यांतल्यान ज्या मनशाक आपलो गोंयचो जो स्वाभिमान आसा तो गोंयकार थंय आसतलो, तेन्ना हांव उलो मारता गोंयकारां कडेन की सोमारा सांजचे 4 वरांचेर मुजरत थंय येवचें. कारण तो वेळ येयलो आसा. दीस इज डू ऑर डाय सिच्युएशन. आज जर आमी न्हिदत जाल्यार अशेंच न्हिदून उरतले आनी नो वन वील टेक any cognizance of anybody. So I appeal to people of God to be present on 16th of January at 4 p.m. on Virdi Amona Road near Virdi Bridge. आज आम्ही खरे म्हणच्या वेगळ्या पक्षांच्या हांगा प्रतिनिधीचा लिडर आसा. आतां हांगा सगळे एके कडेन येवपाचो ह्या प्लॅटफॉर्मार एकूच उद्देश आसा की आमची जीवनदायी गोंयची आई म्हादयीका वाचोवपाक. तशें पळोवंक गेल्यार हो जो मुवमेंट सुरू केलो तो खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीचे तातूंत पॉलिटिकल डिफरन्सीस सोडून हो मुवमेंट सुरू जालो. आनी हो मुवमेंट सुरू करता आसतना गोंयच्या वेगळ्या वेगळ्या वाठारांतले जे गोंया खातीर सदींच सदींच झगडटा अशे खुबशे गोंयकार फुडें हांच्यानी हो मुवमेंट सुरू केलो. त्या मुवमेंटा अंतर्गत तांच्यांनी समस्त गोंयकारांक उलो मारलो. समस्त गोंयकारांक उलो मारता आसतना तेणी वेगळ्या वेगळ्या पक्षांक उलो मारलो. कारण हो मुवमेंट अत्यंत म्हत्वाचो मुवमेंट आसता गोंयच्या खातीर. कारण आमकां खबर आसा की गोंयची आज आमी गोंय जर वाचयतले जाल्यार म्हादयी वचपाची बरी गरज आसा. पण दुख्ख दिसता की ज्या वेळार हो मुवमेंट सुरू जालो सरकाराक दिसलें की हो मुवमेंट आपल्या विरोधान न्हू. खरें म्हणचे जाल्यार हो मुवमेंट सुरू जालो कोणाच्या विरोधान न्हू. हो मुवमेंट सुरू जालो आमची गोंयची जीवनदायी वाचोवपाक. पूण सरकार ह्या मुवमेंटाक दिलो. ज्या वेळार मुवमेंटाच्या लोकांनी उलो मारलो त्या वेळार वेगळ्या वेगळ्या स्तरांतले लोक ते मागीर साहित्यीक स्तर, मागीर तुजे कल्चरल स्तरांतले लोक, मागीर स्पोर्ट्सांतले लोक, संपूर्ण गोंय एक जावपाची तयारी जाली आनी जाली तयारी. आनी त्या तयारीक हो सरकार दिलो. जर तुमी आपली म्हादयी आपली आवय म्हणटा जाल्यार ह्या म्हादयीच्या चळवळीक तुमी खिंडार कित्याक घालता? म्हादयीची चळवळ तुमी कित्याक करूंक दिना? हेचोच अर्थ की तुमी मनांतल्यान म्हादयीच्या विरोधान आसा हें हांगा प्रूव जाता. त्या खातीर जे परमिशन दिल्लेलें 16 तारखेक तें तुमी रिवोक केलें कारण तुमकां म्हादयी वाचलेली नाका हें हांगा सिद्ध जाता. त्या खातीर सगळे पक्षाचे हांगा आज लिडर आयिल्ले आसा. एकूच उलो मारपाक समस्त गोंयकारांक आमी पक्ष मतभेद सगळे कुशीक दवरून आज जर म्हादयी वाचयतले जाल्यार सगळ्यांनी एके कडेन येवपाची गरज आसा. पूण ह्या एकीकरणाक आनी ह्या आंदोलनाक फुडार घालपाचे भारतीय जनता पक्षान थंय तरी एक वेगळी टीम केल्या. ताका बी टीम म्हणटा आमी. ती टीम आपले वेगळे विचार दवरता. आज हांव पळयताले की पत्रकारांनी खूब प्रश्न विचारले तांकां की एकी कडेन कित्याक येना. एक सुद्दां उत्तर ना की आमी एकी कडेन येवपाची गरज आसा. म्हणजे म्हाका दिसता तांकां खंयच्यान तरी महाराष्ट्रातले इन्स्ट्रक्शन येतले आनी ताच्या नंतर ते आपली फुडली कार्यावळ चलयतले अशें दिसता. त्या खातीर आज तेंच्या जे भाशणां करता तांकां बळी पडपाची गरज ना. आज आमची गोंय वाचयतलो जाल्यार आमची म्हादयी वाचोवपाची गरज आसा. आनी तोच एक संदेश आमी सगळे हांगा सगळे वेगळ्या वेगळ्या पक्षाचे लिडर आयिल्ले आसा. ह्या आंदोलनाक आमचो पूर्ण तेंको आसतलो आनी समस्त गोंयकारांक विनंती करता की पक्ष मतभेद विसरून आमी सगळे एके कडेन येवन ह्या म्हादयीक वाचोवपाक जी सुरवात जातली चळवळीची सुरवात त्याच्या नंतरूय बाकीच्यो चळवळी जातल्यो पण चळवळीची सुरवात जो आमचो 16 जानेवारी ओपिनियन पोल डे जो आमच्या गोंया खातीर अत्यंत म्हत्वाचो दीस. ह्या दिसा तुमी सगळ्यांनी साथी विर्डी हांगा येवचें आनी सरकाराक दाखोवचें की तुमी गोंयकाराचो आवाज जितके दाखपाचो प्रयत्न करतले तितकेच पटीन गोंयकार उठतले आपले गोंय सांबाळपाक. सगळ्यांक सेफ म्हादय सेफ गोवा हे
हे जर आमी सगळे आयज पार्टीचे जे प्रेसिडेंट किंवा आमी टीचर आयज आमी एकठांय जाले आनी हे म्हणटा ते एकठांय जावपाची गरज आयज हांव सगळे राष्ट्रीय गोंयच्या भाव भयणांक उलो मारता की सगळे 16 तारखेर जो मेन्यू जो आमी चूज केला सिलेक्ट केला त्या लुकाराचेर आमी सगळे 16 तारखेर पावपाक जाय मेळपाक जाय घेवपाक जाय आतां हो म्हणटा तो मुवमेंट जो चालू हो उरतलोच 100% उरतलो पूण हो जेन्ना मुवमेंट जेन्ना चालू आमी करता म्हादय सेव करपाक आमी जर मुखार वयता जाल्यार सगळे गोंयकारांनी एकठांय जावपाची गरज आयज जो हो मुवमेंट बंद करपाक आयज कितलो ह्या गव्हर्मेंटान प्रयत्न केलो आसतलो आतां तुमी सांगा जे 16 तारखेर जे परमिशन जे मेळ्ळें ते कॅन्सील करपाक ते लागले आतां एक सांगता आयज आमच्या भावान उलयलां तें सारकें आमी आयज करूंक सोदता कितें म्हादय सेव करपाक सोदता आनी सेव करपाचो गरज आनी जरी तर आयज आमी सेव करना हे जरी तर आमी उगीच बसले जाल्यार म्हाका दिसना आमचे फुडले दीस आमची भुरगीं कितें हेजेर पळयतले तें कोणाक कांय सोदना म्हाका एक उगडास येता आनी हें सारकें जाल्यार हांव नको 18 जून 1946 जेन्ना मनोहर लोहिया राम मनोहर लोहिया त्याने परमिशन मागले आनी जेन्ना परमिशन एक जमात जे मिटींग करपाक तेणें परमिशन मागले पूण ते पुर्तुगेज गव्हर्मेंटान ते रिजेक्ट केले आतां तुमी सांगा तेन्ना पुर्तुगेज गव्हर्मेंट आसलो तो रुलींग करतालो आयज कितले चीफ मिनिस्टर येयले कितले चीफ मिनिस्टर गेले पूण आयज कोणें हे पासून प्रयत्न जो लोकांचो आवाज बंद करपाक कोणें आयज पासून करूंक ना आनी हांव म्हणटा हो आवाज हे जे आमी रायट आमचो मागता आमचो एक हक आमी मागता आमी लोकांक लागून सगळ्यांक लागून आमी मुखार वयता जाल्यार बंद कित्याक करपाचें कसली गरज आसा तुमी म्हणटा म्हादय आमची माय जरी तर म्हादय आमची माय जाल्यार अरे एक काम करा 16 तारखेर योवा लोकांच्या बगलेक बसा आनी दाखोया मायचो मोग आमकां आहा म्हणून जरी तर मायचो तर मोग तुमकां आहा म्हादय आमची माय म्हणटा जाल्यार हो सपोर्ट कित्याक करप ना ह्या दिसाक येवन दाखोया आयज हांव आव्हान करता हांव रिक्वेस्ट करता 40 आमदार सगळ्यांनी येवचे आनी ही आमी म्हादय सेव करपाक लागून हो हें डायवर्जन जायना जावपाक वो आमकां उदकाक फ्युचर प्रॉब्लेम जायना जावपाक नो सेव करप लोकांनी चिकन दिल्या तुमकां हो तुमचो अधिकारी हो तुमचो हक जेन्ना तर दुसरे कडेन रावन बोबाट मारल्या जायना आयज म्हणटा तो मनीस तो येतलो सपोर्ट दाखयतलो तेकाच आमी म्हणटा आतां बरेंच हेच्या काळजान म्हादय म्हणटा ती माय आहा अशें ना जाल्यार तोंडा वयल्यान बेश्टे उलय नाका येवन सपोर्ट करा आयज जे आमी तर पार्टीचे हिंगा प्रेसिडेंट बसल्या आमकां पब्लिसिटी दिनाका कांयच आमकां पब्लिसिटी नाका आमकां जाय जो आमचो आयज आमी कितेंय तर एक मुखार घेवन वयता थिंगा आमकां जैत मेळोन आमकां कांयच नाका लोकांनी सगळ्यांनी एकठांय जावपाक जाय जो सिटीजन जो गोंयकार भाव जो आयज तर म्हणटा म्हादय म्हाजी माय म्हणून जाल्यार 16 तारखेर तुमी दाखोया तेन्नाच कळटले जो लोक आमची भाव भयणां उलयतात न्ही ते सत म्हणून कारण 16 तारखेर आमच्या पब्लीक आमकां जावच आमची भाव भयणां आमकां जायत आनी आयज जरी तर आमी एकठांय जायना आनी आमी तर मेळोन तर मोगान तर एकठांय जावन आयज आमी तर मुखार वचना जाल्यार फ्युचर कोणाक दिसना कित्याक बोबाटूच मारल्या जायना उलयल्यारूच जायना करून दाखोवपा जाय तेका लागून हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या गोंयच्या भाव भयणांक 16 तारखेर जावा मिटिंगेक हाजीर जाया आनी थिंगा तुमी घेवन तुमचो तेंको घेवन दाखोया वय आमी बरेंच ह्या म्हादयच्या मोगान आहा सगळ्या पत्रकार बंधू भगिनींचं हांव स्वागत करता
मुख्यतः आज गोंयांत पळयलें की जो मनीस सगळ्यांक धीर दिता ती दिवपाची गरज ना तो आज स्वता भिला. हे जे 16 तारखेचें आंदोलन आमचें आसा ताजो व्हॅल्यू हाजें परमिशन रिवोक करता वयल्यान ताजें कळटा की तो ह्या आंदोलनाक खंय तरी भिल्लो आसा जो लोकांक सांगतालो की भिवपाची गरज ना. आज हे जें आंदोलन आसा तें जनतेन उपें केल्लें आंदोलन आसा. आमी फक्त आज जे सगळे पार्टी प्रेसिडेंट हांगा जमल्या ते ह्या जन आंदोलनाक पाठिंबो दिवपा खातीर जमल्या आनी तांकां आमचो पाठिंबो जाहीर करपा खातीर आज आमी जमिल्ले आसा. जशें आतां बाब जुजे फिलिपान म्हणलें की पोर्तुगीज काळांत जशें पोर्तुगीजान मडगांव लोहिया मैदानाचें परमिशन रिजेक्ट केल्लें तशें आज परत ताची पुनरावृत्ती आज गोंयांत जाल्ली आसा. आनी लोकांनी पोर्तुगीज टायप जे गव्हर्मेंट आसा ताच्या विरोधान आज रस्त्यार उतरपाची गरज आसा, रस्त्यार येवपाची गरज आसा. सगळ्यांनी म्हादई कितें हें दाखोवपा खातीर म्हादईचो जो आमकां म्हादई आवय आमी जी म्हणटा म्हादईचें जें इम्पॉर्टन्स आसा ताच्या खातीर बायोडायवर्सिटी आमची नश्ट जातली आनी फुडें फुडें जर पशू ना, पक्षी ना, उदक ना जाल्यार मनीसूय हांगा उरचो ना आनी गोंयूय हांगा उरचें ना. म्हणून ह्या जगाच्या नकाशार जर गोंय साबूत उरूंक जाय जाल्यार सगळ्यांनी ह्या जन आंदोलनाक पाठिंबो दिवचो पडटलो. सगळ्यांनी ह्या जन आंदोलनात येवचें पडटलें. म्हणून हांव प्रत्येक गोंयकारा कडेन मागता की तुमचो अधिकार हो तुमी वापरा, तुमचो हक्क तुमी वापरा आनी हें जें आंदोलन आमचें सोमारा आसा त्या आंदोलनाक मुजरत सगळे जाण आपल्या कुटुंबा सहीत हे सांखळे येवचे आनी दाखोवन दिवचें ह्या सरकाराक की सगळी जनता जी आसा तांकां म्हादई जाय आनी सगळ्या जनतेक गोंय जाय. सरकाराचेर प्रेम लोकांक ना म्हणून म्हादईचेर प्रेम आसा हें दाखोवपाची वेळ आज लोकांचेर आयिल्ली आसा. आनी हांव मागता प्रत्येका कडेन प्रत्येक जे घटक आसा गोंयचे, प्रत्येक जे जनता गोंयची आसा प्रत्येका कडेन हांव मागता की आपापसातले मतभेद विसरा, पार्टी पॉलिटिक्स विसरा आनी आमी जशे हांगा गोंयकार म्हणून एकठांय आयल्या तशें प्रत्येक पार्टीच्या मेंबरांनी सुद्दां गोंयकार म्हणून एकठांय येवपाची गरज आसा. आज हो पळयतलो, फाल्यां तो पळयतलो अशें जर तकलेन घेवन तुमी यो नासतना रावशा जाल्यार एक दीस गोंयूच पळोवपाक आसचें ना. म्हणून हांव मागता की ह्या आंदोलनात सहभागी प्रत्येकाक जावचें आनी दाखोवन दिवचें सरकाराक की एक्शन स्पीक्स लावडर दॅन वॉयस. कारण अजून मेरेन आमी जे पळयल्लें आसा तातूंत सरकार फक्त उलयता, कृती म्हणटा ती कांयच जायना. हांवें सगळ्यांक पयलीं जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स म्हादईचेर घेतिल्ली तेन्नाय म्हणिल्लें की खासदार हो श्रीपाद नायक हो खंयच नासता म्हणून तेन्नाच्यान मातसोसो तो दिसूंक लागला. म्हणून ताजेर जर आमी पळयत जाल्यार ताणें एक्शन आपली केन्नाच दाखोवंक ना, ताणें कृती दाखोवन ना. तो वॉयसूय नासता ताजो आनी कृतीय नासता. म्हणून आतां खंय तरी तो दिसता. हांव तुमचे कडेन सुद्दां पत्रकारां कडेन मागता, ताणें तुमकां सांगिल्लें की जर काय हाजेर एक्शन जायना जाल्यार आपूण राजिनामो दितलो म्हणून. आतां ते दिल्ली वचून आयले, आमकां काय तातूंत काय एक्शन दिसूंक ना. तेन्ना ताणें आज राजिनामो दिवपाची गरज आसा आनी ताजे कडेन आज अख्खें गोंय राजिनामो मागता आनी ताणें स्वता राजिनामो दिवचो. कारण ताणें सांगिल्लें की थंय वचून आमी कितें तरी करतले. ताचेर फक्त आश्वासन अजून मेरेन मेळ्ळा आनी सेगीत आमी जर कितलींशींच वर्सां पळयत जाल्यार केंद्र सरकारान आश्वासना शिवाय आमकां कांयच दिवंक ना. आनी आतांय जर तुमी वचून आश्वासनां धाडटा जाल्यार तातूंत कितें उपयोग तर ताजो. म्हणून आतां तुमी राजिनामो खरें तर दिवचें आनी परवा जें आंदोलन जाता तातूंत भावूनय सहभागी जावचो अशी म्हजी एक मागणी आसा सगळ्यांच्या वतीन. आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा. सरकारने गंभीर आरोप तुमचेर केला विरोधकांचे. सर्वपक्षीय बैठक आपली तेन्ना तुमी येवंक ना, ताका लागून तुमकां ऑल पार्टी डेलिगेशनाक तेन्ना तुमी आस्पावून घेवंक ना म्हणून. हाजेर म्हाका तुमचें कितें म्हणणें? एक सादो इशू डेलिगेशन वचून कितें चिंतता UPI उतलो जालो ना. सरकाराचे पुस्तात, टॅक्स पेयराचे पुस्तात तुका DA हें तुका जाय केल्लें. आमी सरकारा बरोबर पार्टनरशीप करूंक येवंक ना. आमी गोंयकारा बरोबर आहा. सरकार टायम पास करता. सरकाराक हो इशू कसो तरी व्हरून कोर्टान पावूंक जाय आनी कोर्टान आमी व्हेले म्हणपाक जाय. आमी पिशे न्ही. सरकाराची गेम क्लियर आहा.
ह्या सरकारान प्रमोद सावंत सरकारान माधुरीचो घात केलो. हे कॉनायव्ड विथ कर्नाटका कोर्टान ताजे मागीर सगळे कॉनायवन्स आहा. सो असले हातून वी डोंट वॉन्ट टू बी पार्टनर्स इन क्रायम. वॉट इज द क्रायम? क्रायम इज बिट्रेयल ऑफ मदर माधुरी. ह्या क्रायमान आमकां पार्टनरशीप नाका सरकारान. आमचेर कितें हें केलं बहिष्कार घालो आनी होम मिनिस्टराक मेळपाची ती खाल आमकां लागता. होम मिनिस्टराक मेळून कितें जालें? गेल्ले कित्याक? हें कितें रिजल्ट कितें जालो? तो म्हणटा तें सारकें. तुमी म्हणटाले रिजायन जाता दया रिजायन जाता. अरे हें करपाक ताका साखळेक कशी तरी मिटींग नाका. साखळे कित्याक नाका? साखळे म्हणटा पयलो पॉयंट. तर वालवंटी जर बंद जाली जाल्यार साखळेचे लोक पयलीं मरतले. साश्टीच्या लोकांनी तकलेन धरूंक जाय. सांगेच्या लोकांनी तकलेन धरूंक जाय. उदक जर हांगा नॉर्थ गोवा बंद जालें जाल्यार साळावलेचें उदक हांगा हाडचें पडटलें. साळावलेचें उदक फूल गोंयाक पुरो जावचें ना. म्हणटकर वी आर लुकींग एट अ वॉटर क्रायसीस अनइमॅजिनेबल प्रोपोर्शन. अशे परिस्थितीन तूं मे करून कांय जावचें ना. सरकारान डबल इंजीन सरकार हो प्रमोद सावंत सगळो डबल इंजीन सरकार. कसले मड्याचे डबल इंजीन? डबल इंजीन न्याय खंय दिता गोंयाक? डबल इंजीन गोंयाचेर अन्याय करता. हें आमकां एक्सपोज करूंक जाय. आनी हाजे खातीर आमी लोक आहा. पॉलिटिकल फायटूच ती. पॉलिटिकल फायट आमी पॉलिटिशियन लोकां बरोबर आहा. कित्याक पॉलिटिकल क्लास ऑन द होल फेल्ड गोवा, फेल्ड माधुरी. सो देरफॉर वी आर विथ द पीपल. कोंकणी परिशदेचो आवाज सुरू जालो तातूंत मागीर कोंकणी जाली. इट वॉज नॉट वन पॉलिटिकल पार्टी. सो दॅट वे दीस इज अ म्हादय मुवमेंट. सेव म्हादय, सेव गोवा आमी तांचे बरोबर आहा. 2018 सालात विनोद पालयेकर आजूय सकाळी एका प्रेस कॉन्फरन्साचेर उल्लेख जालो की ते वर्डींग जाल्लें पळया तेन्ना तुमी विक्ट्री म्हटलें म्हणून. नक्की कितें आसलें तें मातशें सांगलें. एक आतां तुका पयलीं विनोद पालयेकर मंत्री आसतना हांव जेन्ना सरकारान आसतना कर्नाटकान मागिल्लें कितलें 48 TMC उदक. ट्रायब्युनलान कितले दिले? 3 TMC. ही तुका विक्ट्री दिसता काय डिफीट दिसता? 10% सुद्दां तांकां एक्सेप्ट जालना मरे. सो 90% ते कोण अगेन. सेकंडली हांव एकलोच दितो म्हणपाक. इट वॉज अ युनॅनिमस रेजोल्युशन ऑफ द होल हावस. सो ते आतां येदेशें कितें मेळना म्हणटा म्हजेर काडनाका. तो कोण काडटा? तो भाड्याचो बैल मरे. हे भाड्याचे बैल म्हणून तांकांच सांगिल्लें आहा की हे कशे भाड्याचे बैल हांची ओन पार्टी एक्सपोज करता. जॉयंट वेंचर म्हणून ती ते आमकां बोट दाखयता. विजयान म्हणिल्लें हें म्हणिल्लें कितें म्हणिल्लें? तुका आपलें अवेरनस आतां करता. आतां अवेरनस करून कितें जावपाचें आहा? आतां BJPक हो मुवमेंट मारूंक जाय. BJPक हो मुवमेंट स्लो करूंक जाय. आनी ते करपाक तांकां भाड्याचे बैल जाय. आनी भाड्याचे बैल तांकां मेळ्ळा. हे तुमकांय मिडियाक खबर आहा. तुमी आज कितले क्वेश्चन विचारले. कितें करपाक? एक कित्याक जायना काय म्हणून. एक कित्याक जावप ना हे अर्दवर व्याख्यान दिता म्हण तुमकां तो. हा कितें उरलां हें गोंयचें? हे सगळें जें कितें आहा पळय हें मॅनेज करून जो करता प्रमोद सावंत तो जाला सालाजार. हो जो सांगूंक सोदता फोर्चुनान मिरान म्हणून पुलीस आहलो ताणें पिस्तॉल दाखयल्लें हाका राम मनोहर लोहियाक आनी परमिशन दिवंक नाशिल्लें. तेंच हो करूंक सोदता. म्हळ्यार ते पाकले गेले आनी हे आयले आनी सालाजार गेलो आनी सावंत आयलो. हें आतां नवें शॉर्टकट कळ्ळें तुका. आनी ते म्हजेर येदेशें काडून विजयान तेन्ना वेलकम केलें. मागीर आमी कंटेम पिटिशन केलें. कंटेम पिटिशन कितें घालें? हांव गेलो कोर्टान NGTन. एनवायरमेंट क्लियरन्स जेन्ना दिलें तेन्ना कोण आशिल्लो एनवायरमेंट मिनिस्टर? कोणाचो सरकार आशिल्लो? डबल इंजीन नाशिल्लें. तुवें कितें केलें? ताणें स्टेटमेंट काडलो मरे. तुमकां सांगलें की एनवायरमेंट क्लियरन्स दिवंकूच ना म्हणून. पोराचे मिटिंगेन हांव तुका वीथ फॅक्ट सांगता कसो घात केला तो म्हादयचो. आनी एसेंब्लीन सांगता. एसेंब्लीनी तो डिस्कशन घेवपाचो आहा म्हणटा. व्हडलो फावर करता आमचेर आतां. अर्ध दिसाचें डिस्कशन. सगळे तुमी आतां पंचायतीक आनी म्युनिसिपालिटीक रिजोल्युशनां घेवपाक लायले. आनी द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी थंय डिस्कशन म्हादयचें जाता म्हूण फावर करता. हांकां फकत मार्च मेरेन टायमपास करपाचो आहा. आनी हो टायमपास करपाक आमी तांचे पार्टनर जावंक सोदना. जे कोण भाड्याचे पयलो आहा तांणी पार्टनर जावप. आनी ताणें आज एक्सपोज जाल्ले आहा. ते आपल्याकूच एक्सपोज जाल्या आनी तांचे लिडर जे आहा तांचे बरोबर जे रिबेलियन जो जाला तातूंतल्यानूय ते एक्सपोज जाल्ले आहा.
सो ते म्हजेर काडले म्हणून हांव ताका आय डोंट वॉन्ट टू जॉयन इश्यू विथ इग्नोरंट मर्सनरीज कॅनॉट बी भाड्याचे बैल जे आहा ते क्रांतिकारी जावंक शकता दीस इज द समरू ऑफ लायफ. म्हणजे मध्ये एक विषय आयलो व्हेरी इम्पॉर्टंट की 7 महिन्याचे हें करपाचें नॅशनलायजेशन. सो असले विषय जेन्ना येता तेन्ना एक स्टेटीचो नेवरी हक्कूच जाय वचपाक शकता. आता म्हादय ऑथॉरिटी म्हणटात तो म्हणटा म्हादय मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी कोण आसतलो जे कोण आसतलो डबल इंजिनाचो मनीस आसतलो तो तुगेले आयकतलो म्हणजे कितें गॅरंटी. म्हादय बेजीन म्हणटा पळय 50% ऑफ गोवा कम्स अंडर द म्हादय बेजीन. एंटायर नॉर्थ गोवा कम्स अंडर म्हादय बेजीन. आतां एमपीडीन कितें जालो एक शेकाक जर रिपेर परमिशन आहा जाल्यार एमपीडी कडेन वचचें पडटा. 20 शेक आहा तेंका पळय. आतां करप कितें एक घर जर रिपेर करतलो जाल्यार तो प्रमोद सावंत नाल्यार विश्वजीत राणे मनाक वचचो ना. ताका ते म्हादय ऑथॉरिटी मनाक वचचें पडटलें. ही कितें व्हडली नविदाद न्ही की फक्त एक कोणें तरी ताका एक तकली दिल्या की नवें कितें तरी हाडप नवो तर्क करप आनी टायमपास करप मार्च मेरेन. आतां तो टायमपास करपाक अवेरनेस म्हणून आयलो. सो यू आर नॉट इन फेवर ऑफ ऑथॉरिटी म्हादय ऑथॉरिटी. अरे I am saying my 1 point demand is withdraw the DPR and then talk. Authority is not the solution. Withdraw the DPR. Consent to DPR दिला तो withdraw कर. ते जायना रिजाइन जा. दुसरो कोण आहा तो करून दाखयतले. आता जेन्ना विक्टोरी बी सेलिब्रेट केल्ली पळय तेन्ना तुमी सरकारान आहले आणि तुमचो पक्षाचो कितें सेलिब्रेट केले? विक्टोरी बी तुमी जे Victory म्हटलेली केली. तेन्ना अरे तुम्हीच म्हटलेले congratulatory तेन्ना. motion. पण तेन्ना तुम्ही सरकारान आहले हय. तेन्ना तुम्ही क्रायम इन पार्टनर जावंक ना आणि आयज जर त्याच सरकारा बरोबर गेले जाल्यार क्रायम्स इन पार्टनर कशें कितें जातलें. तुका आतां पयलीं तूं तुजें कन्सेप्ट क्लियर कर. जेन्ना ट्रिब्युनलाची ऑर्डर आयली तेन्ना EC आशिल्लें तेन्ना DPR आशिल्लो कितें आशिल्लो. आता DPR येयलो म्हणून ऑफकोर्स DPR म्हणल्यार कामाचो DPR म्हणतो. ऑब्वियसली Tender आफ्टर तो. ट्रायब्युनल ऑर्डर विल कम नो डीपीआर मागीर येतलो अरे न्ही. बाबा पळय पयली डीपीआर कोण येतलो ट्रायब्युनल पॉयंट इज ट्रायब्युनल तुमी म्हणटात कित्याक तशें जाल्यार दिगंबर कामत रिस्पॉन्सिबल आहात. जेन्ना इलेक्शन जेन्ना सुप्रीम कोर्टान जिखताले तेन्ना 2010 दिगंबरान कडून ट्रायब्युनलान घाले. आतां ते तुमी कित्याक काडना. ते दिगंबर थंय गेला म्हूण आनी दिगंबर ओके आहा म्हूण. काँग्रेस पार्टीचे हे न्ही ते दिगंबर कामगिरीचो फॉल्ट तो. दिगंबर कामगिरी काडून ते म्हादय घाले. सो जालें सगळे रिस्पॉन्सिबिलिटी ताजी EC कोणें दिली. EC दिवपाची म्हण आहा खंयच्या कायद्यान आहा की एनवायरमेंटल क्लियरन्स. आतां फॉरेस्ट कन्जर्वेशन एक्टाची खबर सांगता आमचो AG तेन्ना फॉरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट खंय गेल्लो. EC दितना सेंट्रल गव्हर्मेंटान जेन्ना EC दिली ह्या प्रोजेक्टाक तेन्ना फॉरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट आशिल्लो. So don't talk in isolation. No, that See, time the also point EC is सारको like one आशिल्लो. thing. Certain media also wants to be spokesman for the ruling party Why? for their own reasons. For their own reasons. I know I am not. I have been in the government. I am in the opposition. I know how Goa functions. Okay. म्हाका ती शाबाद सांगनाका तुमी. Pointed question should be. तूं आतां उलयता तेन्ना उलयनासलो. आतां हांव कितें उलयतां. आनी हें एज्युकेशन कोण लीड करता. हांव करना. हें एज्युकेशन लीड करता लोकां बरोबर आमी आसा खरे कास्ताचे गोंयकार म्हणून. दीस इज द क्रक्स ऑफ इट. जो खरो गोंयकार आहा तो ह्या एज्युकेशनाक सपोर्ट करता. जो मनीस भितूर आहा तो कारणा दिवंक गावतलो. दीस इज द क्रक्स. हांव ताका आय जस्ट एड ऑन टू वॉट हॅज बीन सेड. अजून पर्यंत सगळे वॉटर डिस्प्यूट ट्रायब्युनलचे आसा ते तूं पळयात डिस्प्यूट पळय उरता. खंयचो DPR 15 दिसान अप्रूव्ह जाला. खंयचो DPR 15 दिसान अप्रूव्ह जावना. बिसायड्स दॅट कर्नाटका गव्हर्मेंट इज ऑल्सो लायिंग. अपर कृष्णा बेजिनाची 5 मीटर हायट वाडोवपाक डॅमाची परमिशन 5 वर्सां पयलीं BJP गव्हर्मेंटाक मेळ्ळा. कित्याक वाडयना. वाय आर यू नॉट इन्क्रिजींग हायट ऑफ इट. यू हॅव फेल्ड द रेजिडेंट्स ऑफ धारवाड हुबली गुलबर्गा आनी ती ज्या तुमी जे बॉब मारता पळय तांकां उदक ना म्हणून तांकां उदक कृष्णा बेजिनान आसा ते वेस्ट जावन आंध्र प्रदेशान महाराष्ट्रान सुरू जाता. महाराष्ट्रांतल्यान कर्नाटकान सोडून आंध्र प्रदेशांतल्यान दर्याक मेळटा ते बे ऑफ बेंगॉलाक. ते तुमी कित्याक काडयना. कारण तुमची शेतां खंय तरी बुडटली म्हणून. गोंयाक मारून उडयल्यार जाता. फेलियर ऑफ BJP कर्नाटका गव्हर्मेंट टू इन्क्रीज द हायट ऑफ दॅट डॅम विच इज एक्झिस्टिंग इज वॉट दे आर ट्रायंग टू कवर अप एंड से आमी तुमचे आतां ताण भगयतले म्हणून. पण कुंभी जेन्ना आमी स्वता गेले थंयच्या लोकांक मेळ्ळे तांकां नाका डॅम तो. तांकां त्रास जाले. तांची शेतां सुकल्या थंय. गोवा गव्हर्मेंट आज जे असे लोक बरोबर आसा पळय इट इज व्हेरी सिंपल. टुडे गव्हर्मेंट इज ट्रायंग टू सॅबोटाज दीस मुवमेंट. दे वील
अरे विजय बाबान अशें केलें, काँग्रेसान अशें केलें, थंय कोण काँग्रेसीच्या नांवान कितें म्हणटा, गोंयकार म्हणून बसले आमी हांगा. आज आमी जे अशे बसल्या पळय हे गोंयकार म्हणून बसल्या. ताणें फाटलें कितें केलां ताचें म्हाका पडून वचूना. विक्ट्री सेलिब्रेट केली ना केली कांयच फरक पडूना. आज म्हजे बरोबर आसा, आज गोंयकारा बरोबर आसा, आज आमी सगळे बरोबर आसा. कित्याक बरोबर आसा? एकूच विशय घेवन की जर म्हादय सुकली, जी सुकल्या अर्द्या वयर, ती जर सामकी सुकली जाल्यार प्रत्येक गोंयकाराक तुका जो तुवें प्रश्न विचारला ताका जो तुज्या प्रश्नाचें उत्तर दिता. आनी ज्या कोणी हे 12 आनी 33 जाण ओगी बसल्या, तुमी विचारले 33 MLAंक प्रश्न, तुमी चीफ मिनिस्टराक विचारले, चीफ मिनिस्टर सोडलो जाल्यार खंयचोच मंत्री तोंड कित्याक उगडना? टेप मारल्या तोंडार. कालूय म्हणलें हांवें तांकां, टेप मारल्या तुमच्या तोंडार. काय तुम्ही मौन व्रत धारण केला? जे उरल्याचे MLA जे विकते घेतले परत 8 जाण, जे विकले आपल्या स्वताच्या देवाक विकलात ताणी. हांव एक तरी विकनाका ते म्हादय. तोंड उगडा. जाल्यार ती तुमकां जे ते 8 जे जागे आसा तांकां उदक नाका, तांची शेतां सुकची ना. सेलिब्रेशन, नॉन सेलिब्रेशन, टुडे वी आर trying to save Goa. Whoever has celebrated whatever, it doesn't matter today. And when I say this, don't cover up your failures. It is a failure of Karnataka BJP government. April, May तांचे इलेक्शन अनाउन्स जावपाचें आसा तेन्ना ते लक्षांत धरून म्हादय विकल्या. चीफ मिनिस्टर म्हणटा आमचे कडेन रिपोर्ट येवं नाशिल्लो. DPR अप्रुवल जाल्या उपरांत 15 दिसां तुका DPR, यू आर पार्टीज टू द मॅटर. तुका DPRची कॉपी दिवनाशिल्ली, तुका दिवनाशिल्ली जाल्यार तुका तांणी व्हॅल्यू काडूना तुजो. आनी तुका जर दिल्ली जाल्यार तुका फटयला. तुका दिल्ली आपण कित्याक व्हेल्लो? दिल्ली वचून कितें केलें? तूं नॉर्मली प्रत्येकाचे ट्वीट करता. पयर तो 2 मंत्र्यांक वचून मेळ्ळो, ट्वीट केलो. त्या वेळार तो कितल्या मंत्र्यांक मेळिल्लो? ते कित्याक ट्वीट करूना? म्हणजे तुवें लिपयलें. आज गोंयकारां कडेन फटींगपणां करपाची सरकारान बंद करपाक जाय आनी ती करचीच पडटली. आनी त्या खातीर प्रत्येक जो पत्रकार हांगा आसा ताणें गोंयकारां बरोबर रावचें पडटलें. कोणाच्योच चुको ज्यो घडल्या आसत त्यो जर दाखोवन आमी डायरेक्ट तूं चूक केल्या, तूं चूक करत राव. चूक केल्या जाल्यार सुदारपाक प्रत्येक गोंयकार तयार आसा. प्रत्येक पार्टीचे हांगाचे जे प्रेसिडेंट आसा ते तयार आसा. आनी प्रत्येक पार्टीचो जो मनीस आसा तो तयार आसा. कारण आज विशय पार्टीचो ना. आज जो विशय आसा तो गोंयचो, गोंयकारांचो. तेन्ना म्हाका दिसता हे प्रश्न आनी उलोवन कांय अर्थ ना. डिव्हिजनूय जे आमी पळयलें कितें चालू आसा पळय, कोणाचो खानो आनी कोणाचें पिस्तॉल हे सगळ्यांक खबर आसा. फाटले 4 दीस कितें जालें. नाल्यार अचानक हांगा आझाद मैदानार आमकां सभा घेतली जाल्यार 15-15 दीस हेलपाटे मारचे पडटा. पूण 24 वरांनी जर कोणाक परमिशनां मेळटा ती प्रत्येक गोंयकाराक खबर आसा, प्रत्येक गव्हर्मेंट ऑफिशलाक हांगा खबर आसा. आनी परमिशनां 15 मिनटां भितर कशी रिवोक जाता तें आमकां खबर आसा. ते जेन्ना सांखळे म्युनिसिपालिटीचे CEOन परमिशन रिवोक केलें, तो खंय आशिल्लो? ताजो टावर लोकेशन शेअर कर म्हूण सांग आमकां. तो सांखळे बशिल्लो? तुका जर दिसता तो सांखळे बसून ताणें तें रिवोक केला जाल्यार ताजो टावर लोकेशन शेअर कर. सांखळे बसून बिचोले मेळचें ना तुका टावर लोकेशन. तुजे कडेन क्रायम ब्रांच आसा मरे, ताचें टावर लोकेशन दी आमकां. ही हॅज टू कम क्लियर ऑन दीस. आनी तुमकां हो प्रश्न तुमी तांकां विचारपाक जाय, करा म्हणून ताचें टावर लोकेशन शेअर. बिकॉज ही इज अ क्रिमिनल टुडे. ही हॅज डन, दीस इज अ क्रिमिनल एक्ट. दीज आर एक्ट्स अगेन्स्ट गोवा. सो कितें तरी म्हाका दिसता आय थिंक देर इज नो कल्पेबिलिटी. क्वेश्चन इज गोंय 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 कशें फुडें व्हरचें आमी पळय तें. आनी तांची फटींगपणां लिपोवपाक कर्नाटका गव्हर्मेंट सरकाराची आनी हांची फटींगपणां लिपोवपाक जर ते आज म्हणटा आसत आनी जर कांय पत्रकारांचो वापरय करता आसत की हे प्रश्न अशे तरेन विचारपाक, जाल्यार आय एम सॉरी. दीस इज अ मॅटर ऑफ गोवा अँड गोवन्स अँड वी वील टेक गोवा. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आसा तेंच्यांनी आयज सांगला की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी पत्रकारांचो वापर करपाक तुमी हांगा आसा जे म्हणटा प्रश्न पत्रकारांचो वापर कशें करता ते तुमच्या पत्रकारितेकूय खबर आसतलें खंयच्यान कसो जाता. आरोप करून चुकीचो ना जाल्यार राग कित्याक करता? कांय गोष्टी हांवें प्रूव करपाची गरज ना. आरोप करू ना, आरोप करू ना. हांवें सांगला प्रत्येक पत्रकारान समोर येवन बरोबर रावचें पडटलें. जेन्ना आमी म्हणटा
रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीन आयज सांगला की आम्ही आमची सेपरेट मादईची हे करतली म्हणून. त्याचेर आरोप केला आम्ही. कितें आसता ना की हो विशय जो आसा पळय कितें आसता की जेन्ना कांय पत्रकार अपडेट करतात तेका तुमकां अशें दिसपाक शकता की वी आर सपोर्ट सपोर्ट गव्हर्मेंट वी आस्किंग म्हणून बट तशें नासता तें समटायम्स यू मे फील सो वी कॅन रिजॉल्व दीस इशू It is simple. This is a कितें democracy. जाता इन अदरवायज इफ वी प्रेस आनी इफ वी फायट इट विल अगेन विल बी एट अ लॉस कित्याक आमचो इशू गंभीर आसा इन फायटींग आमीच जाणटले. This is a bigger issue. बाबा देश तू म्हाका हांव वाटच्यान हांव पत्रकार बाबा हांव सब एडिटर तू म्हाका सांगता पत्रकारितेंतल्यान वयर आयला मरे हांव. प्रश्न आरे प्रश्न हांगा प्रश्न तुजो आनी म्हजो ना आनी तुजेर आरोप करूं ना. आणि कोणाचा प्रश्न हा? हा, तो कितें म्हणटा? रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीन आयज सांगला की त्यांनी आन्सर दिले ना आम्ही गोयकार म्हणून येला खरं कर्नाटकात कोण कितें करतात आमकां लागना आमचं आरोप खंय जालो शाण्या अजय? आरोप खंय जालो? अरे आमी म्हणटा दोगांयनी आमी बरोबर वचपाक जाय फुडें. उरता माझी काळे बरे तू जाणा मरे प्रत्येक क्षेत्रात मरे बरे वाईट मनीस असता सो केतन कितें म्हणटालो? आरोप सगळ्यांत जातले पळय वी आर प्रेस वी आर ए पॉलिटिकल पार्टी मैं किधर बात कर रहा हूँ? किधर मैं बात कर रहा हूँ? कोण सांगले? कोण अडयलो? तुका जाय तो प्रश्न कर शाण्या. प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर येतले. केतन कितें विचारता? रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीन आयज सांगला की ते त्यांचो सेपरेट अवेरनेस हे व्हरतले आनी तुमकां सपोर्ट करचे ना. हेजेर तुमकां कितें म्हणपाचें आहा? म्हाका दिसता हाजेर प्रत्येकान उत्तर दिल्लें आसा. आमी जेन्ना सगळे बाराबर येता तेन्ना तर एकलोच सेपरेट रावता दुसऱ्या मनशाचेर कितें चिंतप तेच जाणेक एकल्यान चिंतपा जाय. कारण आयज आमी सगळे पार्टीचो एफिलिएशन सोडून हे करून आयज आमी सगळे एकठांय येयल्या आनी हो कायदो गरज जाण एकल्यान सगळ्यांनी एकठांय रावपाचो. डिविजन करप ना हे तो डिविजन केले म्हणटकच देर इज समथींग इज कुकिंग इनसायड. सो हे सांगोक हांव सोदतां जरी तर हो ते कडेन आन्सर ते कडेन डायरेक्टली विचारा वेदर तूं सगळ्या बरोबर रावन मुखार वयतलो वो एकटो रावतलो. एकलो रावतलो. एकटो रावप म्हणजे देर इज सम हिडन थिंग इज देयर. एकटो विजन जावन फायदो कोणाक जाता? हो तो म्हणटा आपल्या त्यांच्या मुवमेंटाक तुमी नॉन पॉलिटिकल मुवमेंट कोणाचो मुवमेंट? टुगेदर फॉर मदर मुवमेंट कोण रिजनल आरजी टुगेदर फॉर मदर मुवमेंट आरजीचे आज मेंबरांनी सांगला की आरजीचो हायकमांड आहा आमचो हायकमांड आमी आपल्याकडे हाडना आनी गोंयची जनता एनजीओ सगळे मनीस आमकां गोंयांत क्रेडिबिलिटी ते फुडें आयले आनी ते आमी ताचे सपोर्ट एक नंबर 2 एक पॉलिटिकल पार्टी दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीच्या अंडर रावतली अशें तुका दिसता? तेन्ना जाता वखदाच्या अंडर रावंक जाता. दीस इज द पीपल अँड दोज हू आर नॉट वीथ द पीपल आर इजिली गेटिंग आयडेंटिफाईड. सो वी डोंट वॉन्ट टू टॉक फर्दर ऑन दॅट. वॉट वी वॉन्ट टू से आवर फोकस रिमेन्स that we will hold the meeting on 16th in Sakai and make the meeting as a starting point of a movement that will help save Mother. हो आमचो फोकस आहा. तातूंत कोणूय कितले मदीं फूट घालून येवं फूट घालपाक कोण एकलेच सरकार येदे व्हडलें डबल इंजीन तें एक जर तांकां मनीस मेळना गोंयांत फूट घालपाक जाल्यार डबल इंजीन सामकें फेल मरे. ते म्हादयचेर आमचेर अन्याय करतात हे फूट घालपाक बीजेपी म्हणटी सारकी तांकां कंप्लेंट आहा. तातूंत जर ताका एकटो मेळना जाल्यार केदें आय कीप रिस्पेक्ट. आता आम्ही इतले जाण बसल्या आता ताका एक मेळ्ळो ना म्हणटा इतली पावर आसा ताका 8 आमदार मेळ्ळे अशें 800 निवडून आयिल्ले लोकप्रतिनिधी विकते घेतले. आमच्या हाजे एक मनशाची पद आहा तो एक कोण पीए चलयतली पार्टी
हाजेर एक विचारपाक सोदता सध्या तुमी लिडर ऑपोजिशनाक तुमी लीड करता फाल्यां तुमचो रोहन खंवटे जावचो ना हें तुमी आश्वासन दिता फुडें कित्याक ऑपोजिशन म्हटलें काय ते फुडाफुडी करता पक्ष तुमचे टॉपिक तुका हांगा आशिल्ल्या लोकांचेर म्हणजे विश्वास म्हणजे दर्या लोकांक पडला लोकांक ना दर्या म्हणटा तें हांव आयकता हे मुवमेंट आमी करना मुवमेंट लोक करता आमी त्या लोकां बरोबर आहा वी आर नॉट लिडींग द मुवमेंट वी आर नॉट पर्सनली रिमोट कंट्रोल्ड बाय सम क्यूटे हू इज लिडींग द मुवमेंट नो काय चिकटे कोण तो कोणा नको कितें बट बेसिकली आमी जे लोक फुडें सरल्या ताच्या लोकां बरोबर आमी आहा आमी लिडरशीप घेवन फाल्यां तूं म्हणटलो हो वचलो आनी थंय आनी टॉपीक उरलो टॉपीक आहा म्हादयचो न्ही टॉपीक म्हजो ना आसूंक जाय न्हू ऑपोजिशनाचेर विश्वास अरे बाबा ओपोजिशनाचेर न्ही लोकांक विश्वास आहा लोकांचेर हो लोकांचो मुवमेंट तो ओपोजिशनाचो मुवमेंट न्ही हातून पळय आयक फुडें आयक प्रमोद सावंत खरें कास्तालो जर गोंयकार ताजे मतदारसंघात जाता ताणें येवप आनी बसप थंय सकयल ताणें आपले ते सगळे हे ते आतां कितें तें बूथ मोबिलायजेशन तांचें चलता ट्विटराचेर येवन बूथ यात खरें कास्ताचे गोंयकार जाले तुमी हे गोंयचो मुवमेंट हो हातून युनिटी जायच हातून बीजेपी जाय बीजेपीचोय केडर जाय आरजीचे बरे लोक जे आतां उलोवंक लागला तांकां दिसपाक लागला खरें सत्य कितें तें जाय ताका हांव आय वेलकम देम आनी दे आर सेईंग कनेक्ट द डॉट्स कनेक्ट दोज डॉट्स यू विल गेट द आन्सर दोन भुरग्यांनी कोण आयला एक आजी आनी कोण बीजेपी मरे 100% सगळ्यांनी येवंक जाय ताणें म्हणलें मरे 33 आमदार आसूंक जाय 40 आमदार सॉरी जेन्ना गोंयांत DPR सबमीट करा म्हणटा तो रिजेक्ट जालो आनी तितलो सारकें गोंयांत DPR सबमीट केलो ट्रायब्युनलाक सांगलो साहित्य रिजेक्ट जालो खंयचो DPR गोंयचो गव्हर्मेंटाचो DPR कित्याक आसता गोवा गव्हर्मेंट इज नॉट डायवर्टींग द वॉटर इट इज द DPR ऑफ द सेंट्रल वॉटर कमिशन कितें जालां कर्नाटका गव्हर्मेंट तांकां घालता आनी ते ताका एप्रुवल दिता एप्रुवल दितना गोंयची सरकाराची अशी बाजू आहा की फॉरेस्ट कन्जर्वेशन एक्टान तुमी हे करूंक जायना तुमी इसी कोणें दिली आमी दिली हांगा बसून काय तुमच्याच सरकारान ते डबल इंजिनान दिली पळय एक आहा जेन्ना तूं सरकार चलयता तेन्ना यू ऑल्सो हॅव टू टेक द ब्लेम फॉर इनजस्टीस when you take the credit for justice suppose फाल्यां DPR विड्रॉ जालो अशें धरया कर्नाटकान BJP पडली आनी दुसऱ्या दिसा DPR विड्रॉ जालो हा कितें म्हणटलो प्रमोद सावंत सत्यमेव जयते आमी कितें म्हणटले आमी ते कितें म्हणटात कर्नाटकान पडो म्हणसर रावं नाका आनी पयलींच करा आतांच टायम पडटा तें हांव सांगूंक सोदता तुका सादें आनी क्वेश्चन आसा की अशें म्हणटात की सुप्रीम कोर्टान गोंयची बाजू बरी भक्कम ना अशें तुका दिसता गोंयची बाजू भक्कम आहा गोंय चिकला पूण गोंयकार गोंयचो भक्कम ना इन द सेन्स आमची बाजू बरी कडेन मांडपाक आमी फेर पडटा वेळ ना आमी फिक्स आहा आमी फिक्स आहा बनायवन फुडें आमी कर्नाटकाक फिक्स आहा आमचो मुख्यमंत्री इतलो फ्रांक की ताका सांगला की आमी कर्नाटकाचो DPR अलाव करता तूं आतां कोर्टान वच हांवें स्टेटमेंट काडलो ताजेर ताका हें सांगलां म्हणून सांगतना सिटी रवी जो आमदार BJPचो आनी प्रभारी तो आसा बोम्माय आहा आनी हो मुखेलमंत्री हांणी सांगला अमितान सांगला त्या भशेन तो कांय उलयना हांगा तो उक्ती रावता कित्याक ताका सांगलां तूं कोर्टान वच आतां श्रीपाद नायकान तें नाटक कितें केलें फायनली कोर्टान वचपाचें सो द नरेटीव इज द सेम की आमी कोर्टान गेले आतां कोर्ट कितें सांगता पळोवया कोर्ट कांय सांगचो आतां केसूच येना अर्जंट हियरींग आनी कितले एप्लिकेशन सांगल्या घालूंकूच ना सो कोर्टान वचप जस्टीस डिलेड इज जस्टीस डिनायड दॅट्स इट सो डोंट फायंड फॉल्ट्स विथ अस वी आर नॉट इन द गव्हर्मेंट दोज इन द गव्हर्मेंट शूड टेक द responsibility to save Goa because they are ruling the roost. We are the opposition. We are doing our job. Here the job is we are the people. We are not leading this. This is not movement of Goa Forward Party and Vijay Sarkisai or Congress Party. We are saying we are the people. That is it.
कम टुगेदर. डेलिगेशनाच्या वांगडा गेल्लो एक मिनिस्टर निलेश काब्रालान काल सांगला की 8-10 दिसा भितर जर फॉलोअप जायना जाल्यार परत प्रायम मिनिस्टराक मेळटले म्हणून. बरें बेस्ट मेळत राव आमकां जाय फक्त DPR विड्रॉ करून घेवप. तूं प्रायम मिनिस्टराक मेळ नाजाल्यार तूं खंय कोणाच्या आनी कोणाक मेळ ताका आमकां लागना. रिजल्ट जाय. रिजल्ट ना तुजें डबल इंजीन चलना घरा बस. दुसरो कोण आहा ताका धाड तो पडटलो काम. आमी सत्तरेन तुमी लोकांचेर दबाव आसा स्थानीक आमदार दुसऱ्या जो भायर सरू नाका तो कसो मोडून काडटले तुमी. पळोवया मरे तूं यो म्हणजे तुमचें कितें कितें पळय आयक सांगता इनोच्यान तुमचें डिस्कशन चल्लां तुमी प्रश्न विचारता मुद्दो कित्याक हो 16 तारखेचो मुवमेंट TMC करना किंवा NCP करना किंवा काँग्रेस करना किंवा गोवा फॉरवर्ड करना किंवा आम आदमी करना किंवा शिवसेना करना. अरे हो मुवमेंट प्रेस कॉन्फरन्सी कित्याक आसा जो सेफ म्हादय सेफ गोवा जो हे NGO जे गोंयकार एक जाल्या ते गोंयकार आवाज उठोवपाक साखळे मेळपाचे. हे सगळे पॉलिटिकल पार्टीचे प्रेसिडेंटांनी सांगला की आमचो तेंको तांकां त्या मुवमेंटाक आतां जणें सांगलें की थोडीशी अळमी आयल्या पळय ती अळमी ना सो ताजे वयल्यान यू हॅव टू टेक डिसायड बाबा ते कोण आसा आनी कोण ना. ते खरें म्हणल्यार BJPन वाडी येवपा जाय न्ही हांगा. अरे थंय ज्या तुवें आतां म्हटलें सत्तरेचेर लोकांचेर दबाव आहा तो जो थंय स्थानीक मंत्री आहा जो आमदार आहा तो तुका खबर आसतलो कोण आहा तो मंत्री तुमचो. सो ताका उदक लागना. त्या लोकांक सत्तरेच्या लोकांक उदक लागना. ते फाल्यां उदक जर बंद जालें तांणी सांगलें की साखळे वालवंटीचेर जर उदक बंद जालें जाल्यार साखळेच्या लोकांक उदक आसचें ना लोक मरतले थंय. सो हो अवेरनेस प्रोग्राम जो तांणी सभा दवरल्या 16 तारखेक ताचेर सगळे गोंयकारांक उलो मारता की तुमी मोठ्या संख्येन तुमी येवचे. पळय हो परत सांगता सेफ म्हादय सेफ गोवा एक नॉन पॉलिटिकल मुवमेंट. तशें सगळ्यांनी सांगलां की बाबा आमचो फाटिंबो आहा हांव थंय त्या मुवमेंटाक बी देर. सगळे NGOज आहा न्ही रे सगळे NGOज एकठांय येवन अंडर देअर अम्ब्रेला दे आर डुईंग इट. राजेंद्र केसराची परवा सगळे लेडी सरकारने सगळा अभ्यास केला त्यांनी आपली तब्येत जास्त केली ना त्याला आम्ही कोणूच पयलीं उलयता तांचे परत चड जाणां आशिल्ल्यान कॉमेंट घेवन हांव तांचे परत कमी जाणां तो जे उलयता आय डोंट वॉन्ट टू एनीथींग ऑन दॅट ताजो कमिटमेंट आहा आनी ताजो नॉन पॉलिटिकल कमिटमेंट आहा 100%. ताजेर फुडें कमेंट दिवपाक आमची लायक येता. धन्यवाद सगळे हांगा आयिल्ल्या बद्दल. धन्यवाद हांवें सगळे पक्षांनी आपले विचार मांडले. धन्यवाद. तुम्ही सगळे उबे राहून हातवर एक फोटो माझा गोवा 2 empty चेहरा काढला म्हणतो